सरकारान स्कुलांनी रोमी कोंकणी सुरू करची म्हणून दालगाद कोंकणी अकादमी मागता। सरकारान अकादमीक पणजे शिक्षण खात्याचे पोन्ने बिल्डिंगेत ऑफिसाक सुवात दिल्या। ऑफिसाचे उक्तावण करताना तियात्र अकादमीचो आदलो अध्यक्ष तोमाजीन कार्दोज आणि दालगाद अकादमीचो अध्यक्ष प्रेमानंद लोटलीकारान रोमीक सरकार सावत्र वागणूक दिता म्हणून विशय काढलो। मात मुख्यमंत्र्यान सध्या आणि नवो वाद नाका म्हणून मागून जाप दिली ना। चर्चीन आपले आड नाका तो अपप्रचार केलो म्हणून दुखाविल्लो कायतो उलयलो। राजभास कायद्याक हात लावचो ना म्हूण सरकार ठाम आसा। तशें जाल्यार रोमीक राज्य भाशेचो दर्जो मेळप शक्य ना। त्या खातीर सरकारान स्कुलांनी रोमी कोंकणी सुरू करची म्हूण दालगाद कोंकणी अकादमी मागता। रोमीक सरकारान सावत्र वागणूक दिवची न्ही म्हूण अकादमीचे फुडारी उलयतात। कायद्याक तुमी हात लायना नाका पूण जाता जाल्यार भुरग्यांक इस्कॉलांनी शिकोवपाक रोमी लिपीन संदी दिवची आनी हें जर दिलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा कोंकणी भास गोंयांत केन्नाच मोडची ना। तोमाजीन बाबा मागलाच पूण हांवूय मागता आमकां स्टेप मदली ट्रिटमेंट दिनाका। रोमी लिपींतले कोंकणी जे वापरताले तांणी कोंकणी सांबाळपाचें खरें काम केलां आनी देखून म्हजी एक मागणी आसा की जो मानाचो जागो रोमी लिपींतल्या कोंकणीक मेळपाक जाय तो जाता तितल्या बेगीन सरकारान प्रयत्न करून आमकां दिवचो। मुख्यमंत्री पर्रीकार मात ताचेर कांयच उलयलो ना। तियात्रिस्ट आनी मुतालिकाच्या वादान रोमीचे तेल नाका म्हूण सांगून ताणें वेळ मारून व्हेलो। तियात्र आनी मुताली हो विशय विक्रांत करून आनी 15 more days they can rinse it so that it becomes khima. त्यामुळे आनीक भितर रोमी हेजे तूप घालना विन्सी क्वाद्रोज म्हणटा झगड्यान तेल पडल्यार हरकत ना। दालगाद अकादमीच्यो मागण्यो सरकारान तडीक लावच्योच पडटल्यो। आनीक तुमी तातूंत तेल घालूंक सोदनात पूण भाशेच्या कामाक तुमी तेल घालचेच पडटले हे आमचे तुमकां मागणी आसा। चर्च नाका नाका तो प्रचार करता म्हूण दुखावल्लो कायतो उलयलो। जे एक इकोर्जीनी म्हजें नांव काडून सांगलें ही मॅसेज वचोंक जाय आसली म्हूण हांव रावतालो। कित्याक आमी उलयले म्हणटच धर्माचेर उलयले म्हणटा एका फादरान असलें उतर यूज केल्लें हे बोकडे मारल्यार तुमी इलेक्शन जिखूंक जाता। हांव असलो मनीस हांव कोणाक भियेना हांव भियेतालें एकूच देवाक हांव वचून विचारलें तेंय जालें आफ्टर इलेक्शन पयलें न्हू आपण म्हणप ना लोक सजमज वचपाचो मिस्टेक पत्ते रिपीट करून सांगलें फादरान जरी तर तुवें म्हणप ना अशें लोक मिसअंडरस्टँड जाला पत्ते रिपीट करून सांग खंय ना खंय तर कंट्रोल आसूंक जाय उलयता आसतना कित्याक आमकांय दुखता आमी मनीसूच। सध्या वाद नाका म्हूण मुख्यमंत्र्यान रोमीचो विशय फुडें धुकल्लो खरो पूण राजभाशेचो दर्जो नासलो तरी सध्या शिक्षणात तरी सुवात जायच म्हूण दालगादान सरकार मुखार नवो विशय हाडला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। सेरुला कोमनिदादीची जमीन बळकायल्ले केशीत पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारा आड चौकशी करपाक क्रायम ब्रांच फाटी फुडें जाता। हायकोर्टान हालींच हे प्रकरणावयले एके केशीचेर निकाल दितना वयले पयशे भरून प्लॉट नेमात बसोवपाचो पर्याय परुळेकाराक दिला। क्रायम ब्रांच म्हणटा तशें आसत जाल्यार परुळेकारा आड गुन्यांवाचो आरोप घालून चौकशी करून कांयच साध्य जावचें ना। मात हे गजालीचेर पुलिसांनी नेमकें कितें करपाचें तें प्रोसिक्युशन संचालकान थारोवचें पडटलें। क्रायम ब्रांच ही केस घेवन प्रोसिक्युशन संचालका कडेन वचपाक सोदतात। कोर्टान आदेश दिल्ल्यान पर्वरे पुलिसांनी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारा आड FIR नोंद केला। सेरुला कम्युनिदादीची जमीन बळकायल्ल्याचो आरोप परुळेकाराचेर आसा। ह्या प्रकरणात पर्वरी पुलीस कांयच करिनात असो आरोप जावंक लागिल्ल्यान सरकारान ही केस क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या। मात परुळेकारा आड चौकशी करपाक CID तयार ना अशी खबर प्रुडंटाक मेळ्ळ्या। ही केस बंद करपा खातीर म्हापशें कोर्टान अर्ज करपाचो क्रायम ब्रांचीचो विचार आसा। दर 15 दिसांनी चौकशीचो अहवाल दिवपाक कोर्टान सांगला। सेरुला कम्युनिदाद जमीन बळकाव प्रकरणात क्रायम ब्रांचीक परुळेकारा आड कांयच पुरावे मेळूंक ना अशी खबर क्रायम ब्रांचीच्या एका अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक दिली। ह्या प्रकरणात 25 फेब्रुवारीक हायकोर्टान दिल्ल्या एका निकालान जमीन कायदेशीर करूं येता अशें म्हळां। हायकोर्टाच्या ह्या निकाला उपरांत परुळेकारा आडच्या केसीन कांयच दम उरूंक ना अशें ह्या अधिकाऱ्याचें म्हणणें आसा। क्रायम ब्रांचीचें कितेंय म्हणणें आसल्यार तांणी आरोपपत्र दाखल करूंकच जाय अशें कायदो जाणकाराचें म्हणणें आसा। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान सेरुला कम्युनिदाद प्रकरणात गुन्यांव केला काय ना हें न्यायालयान थारावप अशें ह्या जाणकारांचें म्हणणें आसा। पर्वरी चौगम रोडाचेर 599 चौखंड मीटर जमीन बळकायल्ल्याचो दिलीप परुळेकाराचेर आरोप जाल्लो।
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वाडे वास्को मुखेल रस्त्यावेलो सांकव जाता तितलो बेगीन नव्यान बांदचो म्हूण लोक मागतात. सांकव सद्याक सामको वायट परिस्थितीत आसा. ट्रक वा बाकीच्यो गाडयो वयल्यान वतना कॉन्क्रिटाचे कुडके पडटात म्हूण लोक सांगतात. सांकवाच्या कामाक खंय एक फावट टेंडर जाल्ले पूण खर्च चड जाल्ल्यान खात्यान ते टेंडर परत काडपाक सांगले. लोक म्हणटात सांकव पडल्यार लोकांचे हाल जातले. आमदार आनी मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून सांकव बांदचो म्हूण लोक मागतात. वाडे वास्कोच्या मुखेल रस्त्यावेलो सांकव नव्यान बांदचो म्हूण लोक मागतात. जड गाडयो सांकवावेल्यान गेल्यार शिमिटाचे कुडके पडटात. सांकवाक वेरो गेल्यात म्हूण लोक भिल्यात. ब्रिज कितें म्हणटा ते चोयताय आनी वयताय. अजून मेरेन कितें अशें बांदपाचें कितें अशें डिसायड केला तेंच्यांनी? बांदाय म्हटलें वय ती स्लॅब पडटा पंदाच्यान डाब्ब करून येता गाडी वयता तेन्ना. ब्रिज सारको मोडो पावलो तो. एक गाडी मोडो काबार जाला आनी आतां तो हें सांगताले ते इंजिनियर हें कोत्ताय म्हण सर्वे करून कितले फाटी गेले पूण आतां बांदताय केन्ना कांय खबर ना. केस ब्रिज जर फाल्यां जर कॉलेप्स जालो कितें जालें समज आमचे वास्को टोटल ट्रान्सपोर्टेशन जें आहा न्हू टोटल बंद पडटलें. आनी आमचे जे मेन म्हटल्यार पेट्रोलियम आसा जे बसीस आहा जावं आनी कितें ट्रक बीन कितें लोडीत आसता ते सगळे टोटल बंद जातले. ब्रिजाची कंडिशन सामकें वेरी बॅड आहा. एनी टायम तो कितें जावं शकता. तुमी पळयलां आसतलें पंचान टोटली ब्रिज गेल्लो आसा आनी तो आमच्या आमदारा कडेन मागता आनी आमचो सीएम आहा तेजे कडेन मागता की तेंच्यान बेगीनचो बेगीन हो ब्रिज मातसो करून दिवचो आमकां म्हणटा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. कला अकादमीत 2-2.5 वर्सां भितर 1,500 लोकांक बसपाच्या तांकीचो नवो ऑडिटोरियम उबो जातलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हें उलोवन दाखयलां. कला अकादमीचे राज्यस्तरीय भजन सर्तीचे सुवाळ्यात तो उलयतालो. सर्तीचे पयले इनाम धारगळ भजनी मंडळान उखल्ले. दुसरी सुवात सांकवाड्ड्या, तिसरी सुवात मोडले भजनी मंडळाक मेळ्ळ्या. नव्या ऑडिटोरियाच्या कामांक डिसेंबर म्हळ्यार सुरवात जातली म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. फुडल्या 2-2.5 वर्सां भितर एक नवें ऑडिटोरियम कला अकॅडमीक मेळटलें. जातूंत भितर कॅपॅसिटी कितली 1,500 ते 2,000च्या मदीं कॅपॅसिटी आसतली. फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यान ताजें फायनलायझेशन सगळें जावन ताका टेंडरींग जावन केन्ना तरी डिसेंबर नाजाल्यार जानेवारी काम सुरू जातलें. राज्यस्तरीय सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. जैतिवंत भजनी मंडळाक मुख्यमंत्र्यान इनामां भेटयली. नाम आठविता रोपी नाम आठविता नाम आठविता नाम आठविता प्रगट पधारा गोविंदा रे तुझे ध्यान लागो गोपाला रे तुझे ध्यान लागो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.